नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. संसदी पावसाळी अधिवेशनाच्या आयच्या दिसा लेगीत विद्यार्थी आंदोलनाच्या मुद्द्यावेल्यान दोनूय सभागृहात विरोधकांचो बोवाळ. लोकसभेचे आनी राज्यसभेचे कामकाज 2 फावटी जाले तहकूब. विरोधकांच्या बोवाळांतूच सरकारी विधेयकां घेतली मानून. ओबीसी महामंडळ आणि समाज कल्याण खाते हांचे वतीन रीण फारीक प्रमाणपत्र वितरावण कार्यावळ. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी प्रमाणपत्रांचे जाले वांटप. वंदे मातरम राष्ट्रगीताक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान मिरामार ते कला अकादमी मजगती भव्य रॅलीचे आयोजन. रॅलीच्या समारोप सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें मार्गदर्शन. कानोळे पंचायतीन सुरू केल्ल्या मॅनग्रोव्ह उद्यानाचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले लोकार्पण. प्रकल्पाक लागून जैवविविधताय जागृतेक मेळटलो नेट. मुखेलमंत्री. आणि नायजेरियांतल्या लागोसात सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल तलवारबाजी सर्तीत भारतीय खेळगड्यांनी जोडली 17 पदकां. 4 भांगरा, 8 रुप्या आणि 9 कांस्य पदकांचो आस्पाव. आणि आता खबरो विस्तारान. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आयच्या दिसा लेगीत विद्यार्थी आंदोलनाच्या मुद्द्यावेल्यान दोनूय सभागृहात विरोधकांनी बोवाळ घालो. सकाळी 11 वरांचेर लोकसभेच्या कामकाजाक सुरवात जातकच अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी प्रश्नोत्तराचो वर सुरू केलो. मात विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून पयलीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत 2 वरां मेरेन कामकाज तहकूब करचें पडलें. 2 वरां उपरांत सभाघराचें कामकाज सुरू जालें. अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद त्रिनेत्री हांणी विरोधकांच्या बोवाळांतूच सरकारी कामकाज लेटून व्हेलें. प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. विधेयक पर विचार करने का हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया. अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी. राज्यसभेत लेगीत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधकांनी बोवाळ केलो. वेगवेगळ्या संसदीय स्थायी समितीचे नियाळ सादर जाल्या उपरांत अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन हांणी 0 वरांचेर काम घेवपाचो यत्न केलो. मात विरोधकांचो बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान राज्यसभेचें कामकाज पयलीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत 2 वरां मेरेन तहकूब करचें पडलें. दनपारां 2 वरां उपरांत कांय सरकारी विधेयकां सभाघरात विरोधकांच्या बोवाळांतूच मानून घेतली. Honorable members, there are many previous instances. I can go on quoting. When a bill has been included in the list of business pending allocation of time in the Business Advisory Committee. It's clear. Sir, Please. what is it, sir? Please. It has been repeatedly done, sir. Please, no. What? Please. Tell me. Sir, tell me the rule. Rule is, sir. Rule. Sir, I on rule number 238. 238. Yes. Yesterday, Yes. while replying to a debate, No, sir. It will not be. आज की business पर ही आपका point of order हो सकता है. Not yesterday discussion. I'm just telling you, rules to be observed while speaking. This is my point of order. Yes. While replying to a debate yesterday, the honorable. No, it will not go on the record. I'm not going. No, please, no. कल के हुए डिस्कशन पर अभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठ सकता. प्लीज बी क्लियर अबाउट द रूल्स. फर्स्ट नो द रूल्स. जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं. सदन सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ. सदन चलना चाहिए. आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग, और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले. सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है. अब आप चलाएं. और मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक एक मुद्दों पर सदन तो चले ना. आप सहयोग करो. दिल्ली संसद भवन वाठारात आयज राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी म्हळ्यार एनडीएच्या खासदारांनी निषेध मोर्चा काढून विरोधी वांगड्यांचो निषेध केलो. दिल्लीत जाल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलना संदर्भात चर्चे खातीर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तयार आसतना लेगीत विरोधक चर्चे सावन पयस रावतात असो आरोप
एनडीए खासदारांनी ह्या वेळा केलो. झारखंडात चालल्या तरणाट्यांच्या आंदोलनात लेगीत न्याय मेळपाक जाय अशी मागणी ह्या वेळार खासदार अनुराग ठाकूर हांणी केली. एक तरफ तो दिल्ली में राहुल गांधी छात्रों की मांग करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अपने ही राज्य में जहां कांग्रेस जेएमएम की सरकार है वहां पर युवाओं को न्याय नहीं दिलाते. संसद पे गतिरोध बरकरार है क्योंकि कांग्रेस पार्टी संसद चलने नहीं देना चाहती. और क्या कारण है उसके पीछे? केवल सुर्खियों में बने रहना. संसद भवनातल्या जीएमसी बालयोगी सभागृहात आयज राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी म्हळ्यार एनडीएचे मंगल मिलन ही सप्तकी बसका संपन्न जाली. हे बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे सयत एनडीएचे वडील फुडारी आनी खासदार हजर आशिल्ले. बसके मजगती सगळ्या खासदारांनी तिरंगो ध्वज फडकयत भारत माता की जय आनी वंदे मातरमाचो जयघोष केलो. देशभक्ती आनी राष्ट्रीय एकचाराचो संदेश दिवपी हे कार्यावळीक लागून संसद भवन वाठारात उत्साहाचे वातावरण पातळिल्ले. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है. ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं. भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है. ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है. प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल चैनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. ओबीसी महामंडळ आणि समाज कल्याण खात्या हांच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या लोन फारीक प्रमाणपत्र वितरावण कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. 2004 वर्सा ही रिणाची कार्यावळ सरकारान चालीक लायिल्ली. ताचो लाव त्या काळात खूप जाणांनी घेतिल्लो, मात कांय रीणकारांक रिणाची रक्कम फारीक करप शक्य जावंक ना हाची दखल सरकारान घेवन ही रीण विभाग येवजण प्रमाणपत्र दिवपाची कार्यावळ घेतल्या अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. हे कार्यावळीक उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हेवूय हजर आशिल्ले. लोन घेतलेले हे लोन त्यांना खूप व्हडले आशिल्ले. 10,000 घेवप हे एक्सप्लेन करता आसतना सगळ्या जाणांनी एक्सप्लेन केले. पण 10,000 लोन सुद्धा म्हणजे 2026 आज तब्बल 20 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत ते लोन खंय तरी फारीक करूंक पावूंक ना, किंवा ते इंट्रस्टान 10,000 वयल्यान 80,000 पावले, 90,000 पावले. आणि गव्हर्नमेंटाच्या कारण हे लोन कॉर्पोरेशनाचे, इन शॉर्ट इट इज अ बँक, हे लोन रिकवरी करपा खातीर मामलेदार ऑफिसांतल्यान नोटीसी सगळ्यांच्या घरा कडेन वचपाक लागले. जे लोन घडे कदाचित 30 वर्सांचेर 40 वर्सांचेर घेतलेले त्यांचे आयज वय हे 60 वर्सां पुराय जावन गेले. म्हणजे ते लोक हे ऑलमोस्ट रिटायर्ड जाल्यात. काही लोक हे एक्सपायर्डूय जाले आणि त्यांच्या घरच्यांक नोटीसी वचपाक लागले. आमचे सरकार हे अंत्योदय सर्वोदय तत्वाचेर काम करता म्हणून हे मागासलेल्या समाजातल्या सगळ्या लोकांक हे माफ करपाचो निर्णय ओबीसी कॉर्पोरेशन आणि सरकार, कारण शेवटी कॉर्पोरेशनाक माफ करप म्हणजे ते पैसे खरे म्हणजे सरकारान तांकां दिवप अशा पद्दतीचो आसा. तो निर्णय घेतलो आणि ते माफ केले. पण ते माफ केल्या उपरांत सुद्धा
म्हणजे तांकांय कळपाक जाय किंवा ना जाल्यार म्हणजे तांकांय तेजी किंमत उरपाना म्हणून सरकारान निदान तेजी लोन क्लिअरन्स सर्टिफिकेट किंवा आज सगळ्या जाणांक डिस्ट्रीब्यूट करतले. विकसित भारताच्या उभारणेत देशातल्या तरणाट्यांच्या शक्तीचे योगदान मोलादीक आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसित भारत 2047 या संकल्पनेचे खरे शिल्पकार देशभरातले तरणाटे आसा अशें प्रतिपादन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. भारताच्या स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर वंदे मातरम हे राष्ट्रगिताक 150 वर्सां पुराय जातात. त्या निमतान खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान मिरामार ते कला अकादमी मेरेन विद्यार्थी, तरणाटे आनी नागरीक हांची भव्य रॅली आयोजीत केल्ली. रॅलीचो समारोप सुवाळ्यात मुखेलमंत्री उलयताले. एकशे 50 वर्षाच्या उपरांत त्या वंदे मातरमाच्या गिता खातीर आमी सॅक्रिफायस या देशा खातीर ज्या स्वातंत्र्य सेनानी केल्ले त्याच वंदे मातरम गीता खातीर आयज तितक्याच प्रायडली आमी वंदे मातरम गीत गाता आणि तिरंगो हातात दवरून ज्यांच्यानी प्राण अर्पण केले आसत जाल्यार आज आमी देशा खातीर विकसीत भारता खातीर आमी समर्पण करपाच्या भावनेंतल्यान ही तिरंगा यात्रा हांगा काडल्या. आज परत एकदा हांव सगळ्या युवा शक्तीक, सगळ्या झेनझीक आनी झेन आल्फा हांकां उलो मारता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी म्हणजे तुमकां उलो केल्लो आसा की विकसित भारत आणि विकसित गोवा खातीर तुमचे समर्पण हे खूप महत्वाचे आसा. आणि म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीत मोठ्या अभिमानात तुम्ही तिरंगो घेऊन उभे आसा भर पावसात आणि येदी व्हडली रॅली जी तुम्ही सक्सेसफुल करून दाखयली. गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान वेगवेगळ्या भागांतल्यान फुडले 5 दीस वेगवेगळे फावटी वंदे मातरम भारत माता की जय म्हणून पुराय गोंयभर म्हणजे ही रॅली सेलिब्रेट जाता. आमकां दिसता की पुराय भारतभर आज त्याच अभिमानात तिरंगो हातात घेऊन आयची युवा शक्ती रस्त्यार आसा आमच्या देशाच्या समर्पण करपा खातीर. हांव तुमकां उलो मारता की ज्या पद्दतीत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी तुमकां उलो मारला ते स्वप्न आमी साकार करतले आणि हय या विकसित भारत 2047 हे स्वप्नय साकार करतले आणि तातूंतले खरे वाटेकारी जर कोण आसतले आसात जाल्यार या देशातली युवा शक्ती, या देशातली युवा ताकद हीच आसतली. बार्देस तालुक्यातल्या वेर्ला काणका पंचायतीन उबारिल्ल्या नव्या कम्युनिटी सेंटराचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जाले. ह्या कार्यावळीक आमदार मायकल लोबो, डिलायला लोबो, केदार नायक हांचे सयत हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. भौशीक कार्यावळी खातीर थळाव्या लोकांक एक कम्युनिटी सेंटर फायद्याचे जातले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत सांगले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी कांदोळे पंचायतीन सुरू केल्ल्या मॅनग्रोव उद्यानाचे लोकार्पण जाले. ह्या पयल्या पावण्या पयल्या कार्यावळीत उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार मायकल लोबो, आदलो क्रिकेटपटू शिखर धवन हांचे सयत हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या प्रकल्पा खातीर 15 कोटी रुपया खर्च जाला. मॅनग्रोव वनस्पतीचे संवर्धन आणि जैवविविधताय संदर्भात जागृताय करप ह्या हेतान हो उपक्रम चालीक लायला. ह्या प्रकल्पाक लागून पर्यावरण शिक्षणा खातीर बरो लाव जातलो असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत उक्तायलो. Approximately 14 crores of rupees खर्च करून या मॅंग्रोव वॉक विच इज 1.5 किलोमीटर त्या मॅंग्रोव वॉकाचें उक्तावण आज आमी म्हणटा तशें कांदोळकर आनी लोकां खातीर आमी आज तें लोकार्पण केलें. आमी सातत्यान आमी उलयता आसतना आमी एनवायरमेंटाचेर उलयता, आमी क्लायमेट चेंजचेर उलयता, मॅंग्रोव कन्जर्वेशनाचेर उलयता, आमी ह्या सगळ्या गजालींचेर उलयता. पण आमी उलयता तें काम आमी सातत्यान करता. म्हणून तर हेजो व्हडलो मॅंग्रोव म्हणजे सहसा तुमी जर पळयशात जाल्यार बांद हे वेगवेगळ्या गजाली खातीर वापरले वता. पण आमच्या कांदोळीच्या सरपंचान आनी मायकल तेगेली फाटली 14 वर्सां हाचें कन्जर्वेशन कशा पद्दतीन करपाचें आनी तें नॅचरली कशा पद्दतीन करपाचें इट इज नॉट अ कॉन्क्रिटायझेशन. तुमी जर पळयशात हांगासर प्रत्येक गोश्ट जी यूज केल्या ती तेणी नॅचरल स्टोन हांगासर प्रिजर्वेशन जें केलां आसतलें आनी ताचो खूब बरो उपयोग खूब बऱ्या पद्दतीन आमी कशें करपाक शकतले हेंय बी तेंच्यांनी पळयलां. आमी पळयता की इट इज एक्सक्लुझीव फॉर द पीपल, फॉर द ट्युरिस्ट आनी लोकां खातीर हाचें कमर्शियलायझेशन केन्ना जावचें ना हेंय तेंच्यांनी डिक्लेअर केलां. आमी पळयता की सुंदर आनी स्वच्छ हवा जर शहरात खंय मेळपाक शकता आसत जाल्यार ती ह्या मॅंग्रोव वॉकांतल्यान मेळटली.
ह्या कार्यावळीक कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हजर आशिल्लो. तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डॉक्टर प्रमोद सावंताचे फर्स्ट या म्हणजे क्रायटेरिया तो खंयसरी असलो जेन्ना ताका प्रोजेक्ट दाखयलो तेन्ना तेणे इमिडिएटली आमकां सांगलें की एनवायरमेंटाचेर करता मायकल चल फुडें सर. 14 कोटी 14 crores have been spent to complete this project आणि त्याच्या उपरांतूय आता नेक्स्ट फेज जी आमी सुरवात केल्या जी जमणीक आमी चिरे घालता म्हणजे फातर नॅचरल स्टोन घालता तो आमी सुरवात केल्ले आहा आणि तेजे काम 5 crores म्हणजे 5 कोटी आणि हे सगळे आमकां बरे डिझायन करून दिल्ले आहा. खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवापरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया मुखावयल्यो खबरो. म्हादय न्हंयचो विशय सर्वोच्च न्यायालय आनी उदका प्राधिकरणा कडेन विचाराधीन आसा ह्या विशयाचेर सरकार गंभीर आसा अशें स्पश्ट मत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. सर्वोच्च न्यायालय आनी प्राधिकरणा कडेन गोंय सरकाराचो कायदेशीर पंगड बरे तरेन बाजू मांडटा अशें सांगून न्याय लागसार सरकार विशय लावन धरतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर ते जाप दिताले. सुप्रीम कोर्टातली केस, म्हादय ट्रिब्युनलांतली केस, तो सगळो लिगल इश्यू. त्या खातीर कर्नाटकान कोणी कोणाक कितें रिक्वेस्ट केला हाजेर म्हाका कमेंट करपाचो ना. म्हादयच्या बाबतींत आमी फर्म आसा. शेवटच्या क्षणा पर्यंत आमी म्हादयची केस ही लढत रावतले. म्हादयच्या बाबतींत गोंयचो विजय हो नक्की आसा. आनी आतां पर्यंत आयदर म्हादय ट्रिब्युनल आसत किंवा ज्यो गजाली केंद्र सरकाराच्या आख्यायिकेचे आसत किंवा NGTs आसत सगळी कडेन आमी आमच्या पद्दतीन पुराय लिगल फोर्स घालून लढल्या. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन लढतले. राष्ट्रा उपरांत पक्ष म्हत्वाचो आशिल्ल्यान दरेक कार्यकर्त्याक पक्षनिश्ठा म्हत्वाची आसा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. ST-SC आरक्षणाच्या उपरांत निर्माण जाल्ल्या राज्यांतल्या राजकीय खवदळीच्या फाटभुंयेर खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जाप दिली. तो प्लॅटफॉर्म येता तेन्ना सगळे जाण पार्टी खातीर सगळे सॅक्रिफायस करपाक तयार आसता. ओके, पार्टी आमच्या खातीर सर्वस्व आसा. नॉट मी सच. हांव वता आसतना तुका कॅज्युअली म्हटलें बट जेन्ना हांव अध्यक्ष पार्टी प्लॅटफॉर्माचेर बसता आनी सगळे जाण आमदार मंत्री त्या पार्टी खातीर सर्वस्व समर्पण करपाची तयारी आसा. आनी फॉर मी माय पार्टी इज द हायेस्ट आफ्टर द नेशन. द पार्टी इज नेक्स्ट देन मी. कला आणि संस्कृती संचालनालया वतीन पणजे आझाद मैदानाचेर वंदे मातरम आणि तिरंग्याच्या इतिहासाचेर आधारीत खासा प्रदर्शनाचें आयोजन केलां.
हे प्रदर्शन 17 ऑगस्ट मेरेन नागरिकां खातीर उक्ते आसतले. गोंयकारांनी आनी खासा करून विद्यार्थ्यांनी ह्या प्रदर्शनाक भेट दिवची आनी देशाचो इतिहास आनी स्वतंत्र लढ्यांतलो बलिदान समजून घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. देशाच्या फाळणींतली वेदना आनी तातूंत जीव ओंपिल्ल्या नागरिकांचो उगडास काडपा हेतान 14 ऑगस्ट हो दीस फाळणी विभीशिका स्मृती दीस म्हणून पाळटात. त्या निमतान कला अकादमीच्या सभाघरात खासा प्रदर्शन आयोजीत करपा विशींच्या माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली. 17 तारीख पर्यंत आझाद मैदानाचेर आसतले. हांव समेस्त सगळ्या गोंयकारांक आनी गोंयभरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक आव्हान करता की 17 तारीख पर्यंत आसपी ह्या एक्झिबिशनान सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी जावचे आनी हे एक्झिबिशन पळोवचें. 14 तारखे दीस आमी म्हणटा की 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा भारत देश स्वतंत्र जालो. बट बऱ्याच जाणांक विभाजन विभीशिका हाचो इतिहास खबर ना. विभाजन विभीशिका हाजें एक्झिबिशन 14 ऑगस्टा दीस ह्याच ऑडिटोरियमान लागतलें. तें पळोवपा खातीर पुराय गोंयभरच्या लोकांनी येवचें आनी तें याद करचें. इतिहास सिक्क्याचेर सोंपना. म्हज्या समोर बशिल्ल्या भुरग्यांक हांव याद करपाक जाय म्हणून सांगता. आमी 15 ऑगस्ट ह्या दिसा तिरंगो हातांत घेवन भारत माता की जय म्हणटा. बट हे केन्ना जेन्ना भारत देश स्वतंत्र जालो तेन्ना. बट ताज्या उपरांत सुद्दां तब्बल 14 वर्सां ह्या गोंय भुमींतल्या लोकांक, ह्या गोंय राज्यांतल्या लोकांक तो तिरंगो हातांत घेवन भारत माता की जय, वंदे मातरम हे तब्बल 14 वर्सां म्हणपाक मेळनाशिल्लें. तो दीस उजवाडपा खातीर तब्बल 14 वर्सां लागली. तो दीस उजवाडपा खातीर आमच्या फ्रीडम फायटरांक सॅक्रिफायस करचें पडलें. गिरी पंचायती कडेन आयज विद्युत शवदाही निमाण्या रोज इलेक्ट्रीक मॉर्गाचे अधिकृतपणान हस्तांतरण केले. गिरी पंचायतीचे सरपंच आनी पंच वांगड्यांच्या हजेरेंत साळगांवचे आमदार तशेंच GTDCचे अध्यक्ष केदार नायक हांचे हस्तुकीं हे सुविधेचे हस्तांतरण जालें. ही कार्यावळ गिरी पंचायत वाठारांत जाली. सांगोळडा पंचायत त्यांचे सगळे पंचायत मेंबर तशेंच स्थायीक लोकांची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली की तांकां मोबायल पोर्टेबल मॉर्ग जे आसा हे तांच्या पंचायतीक दिवचे म्हणून. केन्नाय अशी दुख्खद घटना घडटा जावं कोण भायर पडटा आनी लास्ट मिनिटार तेंचे सयरे धायरे जर पयस आसा, भायर आसा आनी तांकां येवपाक टायम आसा जाल्यार लास्ट मिनिटार सगळे कडेन धांवचें पडटालें की खंय कोणा कडेन मोबायल मॉर्ग आसा तेच्यान अरेंज करून ते घरान दिवपाक. सो ताका लागून हांवें हेच्या पयलीं रेसमोगीस पंचायतीक ही फेसिलिटी दिलेली. सो आयज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गिरी पंचायत आनी सांगोळडा पंचायत तांकां आयज हे दोनी पंचायतींक ही फेसिलिटी हांवें आयज तांकां हँड ओवर केल्या. जे करून केन्नाय वायट प्रसंग खंयच्याय मनशाचो आयलो, खंयच्या फॅमिलीचो आयलो तांकां त्या टायमार ही फेसिलिटी तांकां प्रोवायड जावची. हांगा थंय धांवपाची तांकां गरज पडची ना. सो म्हाका दिसता एक बरी सगळे लायट आसा, रस्ते आसा, उदक आसा, पण ही फेसिलिटी सुद्दां आसा ही गरजेची. दक्षिण अमेरिकेच्या कोलंबियात 7.4 रिक्टर स्केल ताकीच्या शक्तिशाली भुंयकापाचो व्हड ठपको बसलो. ह्या भुंयकापाक लागून अस्तंत कोलंबियाच्या खुबशा शारांनी व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. थळाव्या अदमासा प्रमाण आतां मेरेन 132 जाणांक मरण आयलां जाल्यार 570 परस अदीक जाण जखमी जाल्यात. ह्या भुंयकापाक लागून खुबश्यो इमारती कोसळ्ळ्या. पालसणा खाला आडकून पडिल्ल्याचीय खबर आसा. बचाव आनी मजत कार्य झुजा पावंड्याचेर सुरू आसा. भुंयकापाचो केंद्रबिंदू चोको प्रांतांतल्या पालमार लागसार आशिल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या. मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय उक्तायल्या. नायजेरियांतल्या लागोसात सुरू आशिल्ल्या 23 वर्सां खाला राष्ट्रकुल तलवारबाजी सर्तींत भारतान पयल्या दिसा 17 पदकांची कमाई केल्या. तातूंत 4 भांगरा, 8 रुप्या आनी 9 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. आयर्लंडाच्या 5 दिसांच्या खेळामाळेंतल्या बेलफास्टात जाल्ल्या एका दिसाच्या तिसऱ्या सामन्यात अफगाणिस्तान पंगडान 3 गडे राखून जैत सोडले. ह्या जैताक लागून माळयेंत अफगाणिस्तानाची सुवात 2-0 अशी आसा. 2027 जावपी संवसारीक करंड सर्ती खातीर अफगाणिस्तानान आपली सुवात निश्चित केल्या.
आणि आता नंतर मारूया आयच्या हवामानाचेर. फाटले 2 दीस राज्यात पावसाचें प्रमाण उणें जाला. कांय जाग्यार शिपडून पावस पडटा. पुराय दीस वताचें प्रमाण अदीक आसता. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.6 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आतां मेरेन 1572.7 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आयच्या दिसा लेगीत विद्यार्थी आंदोलनाच्या मुद्द्यावेल्यान दोनूय सभाघरांत विरोधकांचो बोवाळ. लोकसभेचे आनी राज्यसभेचे कामकाज दोनूय फावटी जाले तहकूब. विरोधकांच्या बोवाळांतूच सरकारी विधेयकां घेतली मानून. ओबीसी महामंडळ आनी समाज कल्याण खाते हांचे वतीन रीण फारीक प्रमाणपत्र वितरावण कार्यावळ. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं प्रमाणपत्राचें जालें वांटप. वंदे मातरम राष्ट्रगिताक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान मिरामार ते कला अकादेमी मजगतीं भव्य रॅलीचें आयोजन. रॅलीच्या समारोप सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें मार्गदर्शन. कांदोळे पंचायतीन सुरू केल्ल्या मॅनग्रोव्ह उद्यानाचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें लोकार्पण. प्रकल्पाक लागून जैवविविधताय जागृतेक मेळटलो नेट. मुखेलमंत्री. आनी नायजेरियांतल्या लागोसात सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल तलवारबाजी सर्तींत भारतीय खेळगड्यांनी केली 17 पदकां. 4 भांगरा, 8 रुपया आनी 9 कांस्य पदकांचो आस्पाव. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 4013 तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.